कंप्लेन घायले चीफ ऑफिसरा, तो एक्शन घेयना. RTI घान 30 days जाली, 30 days रिप्लाय बी ना. दुसरो 2007 एक हायकोर्ट जजमेंट आहलो स्ट्रे कॅटल्स. आज ह्या स्ट्रे कॅटलांक जाय जाण लोक एक्सिडेंटा मेले. पूर हांव सकाळची कुंकोळ म्युन्सिपालिटीक गेलो जाल्यार सकाळी म्युन्सिपालिटी स्टाफ ते गाया शेण साफ करता. अरे स्ट्रे कॅटल पोंडा तुमी अपॉयंट केले मनीस, ते पगार दिताय. एक स्ट्रे कॅटल दोन म्हणटा तेमकां रेकॉर्ड ना. ही कुंकोळ्ळे म्युन्सिपालिटी फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट जे पण फंक्शनींग चोवता ती आपली पोटा खातीर फंक्शनींग करता. सुप्रीम कोर्टान वचोन न्यू वर्ल्ड प्रोजेक्ट हाडपाक ऑलरेडी बस स्टँडा ऑपोजीट जालो. कोण म्हणपाक लागले एग्रीकल्चर चलता, एग्रीकल्चराक त्रास कोनाकाय. आज थिंग कमर्शियल एक्टिविटी चलता. मारियो बाब बॉब मातालो, मारियो बाब सुप्रीम कोर्टान सुद्दां पावलो. आज मारियो बाब वायस चेअरपर्सन आहा, हेजेर कित्याक एक्शन जायना, कितें इनिशिएटीव जायना, कित्याक मुवमेंट जायना तुमचो. सेकंडली आज तियात्रा हॉल बांदिल्लो म्हणटात, तियात्रा हॉला AC ना, तेका ऑक्युपन्सी ना. सकयल शॉप दिली तुमी, खंयचे पद्दतीन दिली, कायदो आहा. इंडस्ट्री म्हणटाय तुमी, कुंकोळ्ळी इंडस्ट्री जे पळय येन आज पांजोरकोणी पयतो माळो वेरोडा हे रस्त्याचेर एवरी मंथ वर 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी लोक एक्सिडेंटान मेलो आहा. तो रोड हेका डिझायन केला इंडस्ट्री हेका, तेका 100 कालवट आहाय. ते 100 कालवट वीक जाले. 10 टायरां वयर ट्रेलर वयताय. कंप्लेन दिला, कोण एक्शन घेना. एक भुरगो मेल म्हूण पेपरा सोदयलो म्हणटच आमी नोटीस धाडलो. हिंग व्हड हंगामा जालो. त्या भुरग्याचो 2 टायम पंचनामा केलो. आज पर्यंत ते केसी चार्जशीट जायना. कितें चल्ला कुंकोळ्ळ्या डेव्हलपमेंट किसलो. वो डेव्हलपमेंट जे बस आहाय त्यो रस्त्या भायर रावताय, भितर वचनाय. बस ती भितरल्यान भायर सोदता तो आनी कोणा उडयता. कित्याक तुमगे रोड रूंद जायनाय, प्रॉब्लेम कितें आहा. कुंकोळ्ळे बेश्टे सांगपा सोदताय कितें म्हणून वो डेव्हलपमेंट जाला. तर तुका सांगता डेव्हलपमेंट जालो तो आयज त्रास जाला आमकां. इंडस्ट्री येयली आख्या आमी पोल्युशन आमी हाताय. कोण कितें सॉल्व करता. ते सांगताले पोल्युशन डिपार्टमेंटान कितली सांगलें तेंगे हे चेंज करया म्हणून. पोल्युशन हे कोण कांय कोना. प्रॉब्लेम कितें कोणा कांय खबर ना. कोण म्हणटा हो सरकार करतलो तो सरकार करतलो. आज कोणें सांगचें तुमी म्युन्सिपालिटी हिंगा आहाय सांगचें की तुमी हेजी एक्शन घेवपाक शकताय म्हणून. आनी परतून हे 6 म्हयने हांव सांगता तुका कांय एक्शन घेवपाक पाना. फेक सर्टिफिकेट आहा इस्कला बरय, इस्कॉल दाखयतलें. बर्थ सर्टिफिकेट आहा इस्कला धाडय. हे सगळें फ्रॉड मनीस केले. आज चीफ ऑफिसर ना, म्हयनो जालो. आनी हे कित्याक चलता. चीफ ऑफिसर ना म्हणून प्रॉब्लेम ना. जे पण स्टाफ आहा तो आप टू द हे ना मार्क ना. कित्याक ते सगळे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट येयले. तांकां एक शोकस नोटीस सारको टायप मारपाक ना. तेंचे इंग्लीश करेक्शनचो. आनी हे सगळे वीक पॉयंट कोर्टान स्टे मेळटा. आनी आज तुका सांगता कुंकोळ्ळ्यांक इतल्यान कांय जालें ना. ही इस्कॉल आहाय मारिया बामिना आवर लेडी ऑफ हेल्थ आनी युनायटेड स्कॉल आहा सो बराबर आहाय. सकाळचे तशी बस येताय, ट्रक येताय, टँकर येताय. हे कोण बंद करना. हुंचे कोण इनिशिएटीव घेना नोटिफिकेशन काडपाक. फकत सांगताय मॅनिफेस्टो काडटाय. तो मॅनिफेस्टो हे 5 वर्सात म्हण आपल्यालो मॅनिफेस्टो ओळखो विसरताय. हो चोयलोलो बूक दिसता म्हणटाय. कितो तेंका खबर आसना. मॅनिफेस्टो काडपाक काडटाय. हांव कितें म्हणटा मेन म्हळ्यार कुंकोळ्ळ्यांक तो पांजोरकोणी ते सायडीन तो बंद जावपा जावो. हेवी व्हेकल्स हे कोण बंद करना. आनी कोणी मेल म्हणटच परतून एजुकेशन जातलें सेम प्रॉब्लेम जातले. हिंग ते कोण चोयनाय. म्युन्सिपालिटी पोलीस स्टाफ क्लियर जावपा जावो. जे पळय प्रोजेक्ट पळय आहा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान दिला म्युन्सिपालिटी पोजेशन आहा थिंग एक केस घायला. दोळ्या पीस लावपा लोकां पीस लावपा कितें म्हणून आमी FIR केला. त्या FIRाचेर स्टेटमेंट्सूच नाय कांयच ना. तुमको जायना. हांव सांगता हे कौन्सिलाक रुलींग कौन्सिलाक 6 म्हयने रिजायन जाय. हांव कोण दाखयता 6 म्हयन्या भितर. सो तुमकां म्हणपाक जाय की अकाउंटेबिलिटी ना ताजेर कोण चॅकूय दवरीन. दॅट इज वॉट यू वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट आउट ऑफ इट. हांव मारुती देसाय भारतीय जनता पक्षाचो समर्थक. 2012 परिवर्तनाचें इलेक्शन जालें कुंकळ्ळी आनी भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आयलो. आनी भारतीय जनता पक्षान जी आश्वासन दिल्ली ती जवळ जवळ पूर्ण केला हें आमी मानता. आनी लोकूय गोंयची जनता आमचे बद्दल खूश आसा. कळीत करता की 1,500 कोटी वर्साची येणावळ मायनींग बंद पडले. तरी सुद्दां एक स्थिर सरकार दिवन एक स्टेबल सरकार दिवन गोंयचो विकास केलो आनी ज्यो सामाजीक योजना आसा त्यो लोकां पर्यंत पावयल्यो. भारतीय जनता पक्षान दयानंद सुरक्षा समाज योजने अंतर्गत जवळ जवळ कुंकळ्ळ्यांक 5,000 लोकांक जाणटे जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां म्हयन्याक 2,000 एक आर्थीक आदार पावयलो. ताजे बरोबर गृह आदार ज्यो बायलो आसा जांचे घरगुती उत्पन्न 3 लाखां सकल आसा अशा घरांक ज्यो बायलो आसा हावज वायफ आसा तांकां म्हयन्याक 1,500 पर्यंत आर्थीक सहाय्य केलें. तशेंच
सर एकूच हांव तुमकां इंटरप्ट करता. जो स्किमी तुमी म्हणटा दॅट इज फॉर पॅन गोवा, सो ती सगळ्याक जाल्यार ऑब्वियसली डेफिनेटली कुंकळी मतदारसंघानूय तुमकां त्यो पावल्या आसतलो. म्हाजें एकूच आसा की सिन्स यू आर फ्रॉम BJP, हांगासर खूब जाणांचो दोश आसा. कोण म्हणटा आपूण आदलो मंत्री जोकी आसलो तो बरो आसलो, आतां सद्या सिटींग MLA आहा म्हणटा. कोण म्हणटा पोल्युशन जाता ताजेर कांय चॅक ना, म्युनिसिपालिटीन या. ह्या विशयाचेर जर तुमी उलयशात जाल्यार आय थिंक आय वूड अप्रिशिएट मोर आनी इवन पीपल वील गेट द आन्सर्स. पळय आतां डेवलॉपमेंटाचें क्षितिजा बद्दल जर उलयलें, जुलियो बाबान डेवलॉपमेंटाचें डेफिनेशन आमकां दिल्लें आसा. डेवलॉपमेंट हो आतां रोड्स बांदले, भौतीक विकास केलो, जो डेवलॉपमेंट कित्याक केलो आनी खरोखर तो डेवलॉपमेंट कुंकळी लोकांक फायदेशीर आसा काय ना हें आमी पळोवपा जाय. खुबसो डेवलॉपमेंट आनी पळयला, इन द नेम ऑफ डेवलॉपमेंट करोडांनी पयशे मोडला आनी एक 2-3 वर्सांनी ते डेवलॉपमेंट पळोवपाची ना. ताजी मारी मोड तोड आनी क्वॉलिटी पळयली तर जायत. हे डेवलॉपमेंट खरोखर कुंकळची लोकां खातीर केल्ले काय स्वताच्या फायद्या खातीर, अशे अनेक प्रश्न निर्माण जाता. तरी सुद्दां डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत जर उलयलें जाल्यार भारतीय जनता पक्षाच्या आनी कुंकळच्या आमदारान राजन नायकान डेवलॉपमेंट केल्लो आसा. रोड्साचे नॅटवर्क ताणें प्रोवायड केल्ले आसा आनी त्या शिवाय क्रिमिटोरियम, प्ले ग्रावंड आनी सांगपा म्हळ्यार फुटबॉल ग्रावंड आसा, ताजें अपग्रेडेशन ताज्याच टेन्युरान जालां. तें रुफींग म्हणा अथवा चेंजींग रूम अथवा जे लायटनींग ताणें तें प्रोवायड केलां हें ताणें ताजी टेन्युराक केल्लें आसा. तशेंच कांय 3 गव्हर्मेंट स्कुलां ती तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें अपग्रेड केल्लें आसा. क्रिमिटोरियम चांदोर एक मोटी हिंदू क्रिमिटोरियम ताणें आपल्या टेन्युराक दिल्ली आसा. तशेंच आतां जवळ जवळ 21 कोटी आनी सँक्शन जाल्ले आसा कुंकळीचे रोड, जे आतां थोड्याच वेळांनी काम सुरू जातलें. अशें अनेक पैलून ताणें कुंकळ्याक काम केलां आनी एक बरें गव्हर्नन्स, एक बरो आमदार म्हणून ताणें आपल्याचें नांव लौकीक मेळयलां. कुंकळची जनतेन ज्या विस्वास दवरून ताका इलेक्ट केलो त्या विस्वासाक तो पात्र आसा आनी एक सज्जन मनीस, एक नितळ मनीस अशी ताजी इमेज आसा आनी इमेज ताणें तशीच दवरली आसा. आनी बरे प्रमाणे भ्रश्टाचार विना, कसल्याच भ्रश्टाचाराचो कसलोय कलंक ना आनी एक निश्कलंक मनीस आमकां आमदार म्हणून लागलो आनी कुंकळी जो चौफेर विकास आसा जसो जावपा जाय तसो तो करता. त्या बद्दल कुंकळची जनता ताजेर संतुश्ट आसा. आय थिंक जावं उदयच्यान म्हाका खूब अगेन्स्ट मेळटालें, कोण तरी ताका अप्रिशिएट करता आनी ताजी तुमी हेजी पावती दिल्या. डेफिनेटली आय वील कम टू इट अगेन, बिकॉज एक आदलो मंत्री तो तुमकां नाका जालो म्हणून तुमी परिवर्तन हाडलें, ह्या कॅन्डिडेटाक तुमी आपलो आमदार केलो, ताच्या नंतर आतां फुडें तुमी चेंज करतले. सो माय होल आयडिया इज ती सस्टेनेबल डेवलपमेंट केन्ना जावची ना काय, हो म्हाका एक जनरल एक एज अ स्पेक्टेटर हांव प्रश्न पळयता. बिकॉज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्युअस अफेअर, पीपल आर देर थ्रू आवट. मंत्री येतले, आमदार चेंज जातले, सत्ता चेंज जातले, सगळे म्युनिसिपालिटींतले कारभार चेंज जातलो. बट हावेवर पीपल हू सफर आर वी हू एक्चुअली सफर. सो ह्या विशयाचेर डेफिनेटली इज समथींग दॅट वी नीड टू टॉक अबाउट. I am Lorna Fernandez of the Kunkoli. I am also secretary of the Kunkoli Civic and Consumer Forum. We have been meeting here monthly for the last 16 years. We discuss and deliberate various issues which affect Kunkoli and Goa. There's one issue that I feel is very important, is the 74th Amendment to the Constitution. As Kunkoli has a municipal council, this would affect the municipal council because it is being governed by a very old act of 1968. If this amendments, if a new act was formed with these amendments, then the devolution of power would take place, which really means that power to the people and to the councillors. So various things that are not being done, you say development in various sectors, that would take place as far as this act is concerned. And I hope that the MLA which gets elected will work for this issue to bring this act in place. And especially if the MLA gets the urban development portfolio, it will expedite the matter as well. So you want to say that strengthening of local bodies, administrative bodies is what you want to do, so that they can work for proactively. जशा उदयच्यान हांगा डिस्कशन जालें की हें करिना काम करता, आय थिंक तेंप जातलें. म्हाजें नांव आशीश फळदेसाय, हांव BJPच्या फेवरान उलयतलो. कुंकळीचें डेवलपमेंट जातलें जाल्यार असलें हेल्दी डिबेट खूब गरजेचें आसा. एंड आय वूड लायक टू थँक प्रुडंट मिडिया फॉर ऑर्गनायझिंग सच अ गूड डिबेट. थोडेशे फिगर आमकां सांगचेच पडटले डेवलपमेंटा बाबतींत, कारण ते फिगरा बिना डेवलपमेंट कशें जालां तें कळपाना.
जशें टोनी डायसान सांगलें की चांद्रा ब्रिजाचो प्रॉब्लम खूब वर्सां जालीं खंयच्याय MLAन तो पळोवंक ना आनी तांकां खूब डिफिकल्टी जाता त्या ब्रिजाक लागून. सो हांव तांकां सांगूंक सोदतां की चांद्रा 2 ब्रिज येतले, अंडरग्रावंड ब्रिज आनी ओवर ब्रिज, आनी ताका लागून 2 मिटिंग्यो ऑलरेडी जाला. फाटली 4 दिसां पयलीं सुद्दां CMO ऑफिसान वचून आमदारान राजन नायकान रेल्वे ऑफिसरां कडच्यान मिटींग घेतला त्या 2 ब्रिजां लागून. सो तुमी त्या ब्रिजाक लागून कांय टेन्शन घेवनाका, तो बोर्ड आमी निश्चितपणे मुखार पूर्ण करतले. सेकंडली फक्त म्हाकाजन चांद्रा गिरदोली पळोवपाक गेले जाल्यार आमी अरावंड 14 करोडाचें डेव्हलपमेंट केलां. जावं तें PWD जावं वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा अंडर जावं सुडा अंडर जावं GSIDC अंडर जावं, फक्त चांद्रा गिरदोली म्हाकाजन. ओवरऑल सांगपाचें म्हणल्यार आमकां कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक 52 करोड्साचें डेव्हलपमेंट जालां एज ऑफ नाव. BJP सरकारान सत्तेर येतकीर पेट्रोलाचें वेट कमी केलें आनी सर्वसामान्य लोकांक तेजे खूब फायदो जालो. तशेंच स्किमीचे बद्दल हांवें मारुती बाबान आतां सांगलें की खुबशे स्किमी गव्हर्मेंटान दिला आमकां. तितून भितर हांव जनरल सांगपाक म्हणल्यार 9,630 लोकांक स्किमी पावयली आसा कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आनी त्याच प्रमाणे जी दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना हेल्थ कार्ड जी आमी हालींच स्टार्ट केला त्यो 6,480 लोकांक पावयली आसा आनी ताका लागून लोकांक खूब फायदो जाला. इतलेंच म्हण हांव देव बरें करूं. हांव रोहिदास नाईक, एक्स सरपंच ऑफ बाळ्ळी पंचायत, ऑल्सो एक्स वायस चेअरपर्सन ऑफ जिल्हा परिषद साऊथ गोवा, ऑल्सो द चेअरमॅन ऑफ शांतिनिकेतन एज्युकेशन सोसायटी बाळ्ळी. म्हाका आज बरें दिसलें की हांगा एक तरेचें डिस्कशन प्रुडंटान घडोवन हाडलें. रियली इट वॉज रिक्वायर्ड. आतां खूब जाण खूब भशेन उलयले, तातूंत भितर हांव वेगळे भशेन सांगूंक सोदतां की जो आमचो आमदार जो आसा तो आमदार कसो आसूं जाय, ताजो बॅकग्रावंड पळोवपाक जाय, ताजें एज्युकेशन पळोवपाक जाय, ताजी सोशल एक्टिविटी पळोवपाक जाय, तो लोकां खातीर खरोखर काम करता काय कितें हें पळोवपाक जाय, ताजे गांवचे जे प्लॅन आसा तो ताणें पयलीं ठरोवपाक जाय. बाबा आपूण ह्या गांवाक ह्या मतदारसंघाक अमकें अमकें काम करतलो आनी अशे तरेचे डिबेटींग घडोवन अशे तरेचे लोकांक आपोवन ताणें अशें डिस्कशन हाडपा जाय. बाबा तुज्या गांवाक कितें जाय, तुमच्या गांवाक कितें जाय. केवळ इलेक्टेड कावन्सिलर जे आसात, इलेक्टेड पंच आसात, तांचे बरोबर न रावता अशे लोकांक जर बरोबर घेतले जायत म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. हांव एक सरपंच आशिल्ल्या कारणान हांव सांगूंक सोदतां की आमची जेन्ना हांव पयलीं केपें मतदारसंघां पडटालो, हांव जिल्हा पंचायत बाळ्ळीच्यान घडयली. आतां डिलिमिटेशन जेन्ना जालें तेन्ना डिलिमिटेशनाक अर्दो बाळ्ळीचो भाग जो आसा तो केप्यां घातलो आनी अर्दो भाग कुंकळ्ळी घातलो. म्हणून आमी बाळ्ळी अर्दे कुंकळ्ळी अर्दे. म्हणून आमचे कडेन डेव्हलपमेंट करपा खातीर खंयचो आमदार कसो भाग घेता तें आमकां कळना. आमच्या गांवाक अनेक अडचणी आसात, तातूंत भितर मेन म्हणटा क्रिमेटोरियम. आतां कोणी तरी सांगलें चांदोर गिरदोल त्या भागांत क्रिमेटोरियम. आमच्या गांवां येदो व्हडलो गांव, 9 मेंबराचो पंचायती, पूण ह्या गांवाक पब्लीक क्रिमेटोरियम ना. ही अत्यंत दुख्खाची गजाल आसा. हांवें म्हज्या वेळाचेर काम केल्लें, एप्रुवल हाडलें जिल्हा पंचायतींतल्यान, पूण हांव जेन्ना जिल्हा पंचायतींतल्यान सेकंड टायम निवडून येवना तेन्ना दुसरो कोण तरी जिल्हा पंचायत मेंबर आयलो आनी ताणें तो प्रोजेक्ट आसा तो बंद दवरलो. अत्यंत दुख्खाची गजाल आसा. अजून पर्यंत जायना. प्रत्येक लोक खंय तरी वेगळे भशेन आपआपले मरण करतात. हें खरें म्हळ्यार आमदारांनी पळोवपाक जाय आशिल्लें, पयलींच्या आमदारान पळोवपाक आशिल्लें, आतांच्या आमदारान पळोवपाक जाय आशिल्लें, पूण तें कोणेंच पळोवना. ही अत्यंत एक शोकांतिका आसा. दुसरें, आमच्या बाळ्ळी गांवाक एक लेक आसा नयोबान. इतलो ब्युटिफूल लेक करपाक जाता. म्हाका दिसता गोंयांक नंबर 1 लेक करपाक जाता, पूण कोणेंच ताचेर लक्ष दिवना. हो ट्युरिजम स्पॉट करपाक जाता, बऱ्या पैकी ट्युरिजम स्पॉट करता, कोणी ताचेर लक्ष दिना. कित्याक म्हणटा म्हाका कांय समजना कितें ताजेर कशें आयडिया आहा. आमच्या आयडिया घेनात. आतां म्हजी बायल जी आसा, पंचायतीची मेंबर आसा, फाटली सरपंच आसा, अशें अनेकदां ती निवडून 3 फावटी निवडून आयली. हांव 5 फावटी निवडून आयलो, वेगवेगळ्या भागांनी निवडून आयलो, एकाच वार्डांनी. तेन्ना ह्या भागांतलो त्या भागांतलो हें पळय जें आसा तेंय बरोबर न्ही. कोण जो काम करता ताका मत करपाक घालपाक जाय आनी ताजे कडच्यान विकास करून घेवपाक जाय. ते आवटसायडर इनसायडर तें बीन हांगा लावूंक जायना. आतां दुसरें म्हणटा कितें, हांव एक इश्कॉल चलयतां. हांव शांतिनिकेतन सोसायटीचो चेअरमॅन आसा, पण भावान सांगपाक म्हाका वायट दिसता की जवळ जवळ 25 वर्सां हायर सेकंडरी कांय नाशिल्लें, एज्युकेशन फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो ह्या गांवांनी. आनी त्या गांवाक हांवें एज्युकेशनल फॅसिलिटी हाडपाचो प्रयत्न केलो,
पण एक नवी पंचायत मंडळ जेन्ना आयलें त्या पंचायत मंडळान ह्या एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनाक सुद्दां विरोध दाखयलो. आनी हांव जेन्ना आमदारा कडेन गेलो तेन्ना बाबा हें अशें अशें घडटा हें कितें, तेन्ना ती इन्स्टिट्युशन शिफ्ट करपा खातीर म्हाका अनेक तरेचे त्रास केले. म्हाजेर FIR सुद्दां घातली. म्हाका हें अत्यंत खेदान सांगूं शकता शिक्षणीक क्षेत्रांत सुद्दां अशे तरेचे पॉलिटिकल हें इंटरफियरन्स जावूं जायना. आज पर्यंत ती केस म्हजे वयर येवं ना, कित्याक म्हणटी म्हाका खबर ना, आय डोंट नो व्हाय इट इज. म्हणजे अशें तरेन हांव कितें सांगता न्ही, म्हाका एक हें आसा की जो वोटर जो आसा ताणें वोटरान खरोखर त्या मनशा पळोवपाक जाय, त्याची फाटलें बॅकग्रावंड पळोवपाक जाय, खरोखर लोकां खातीर तो काम करता तें पळोवपाक जाय. अशे तरेचे आनी केन्नाय डिफरन्सीस करूंक जायना. त्या हाणें विधानसभेचो जो आमदार आसा ताणी डिफरन्सीस करूंक जायना. हांव विजय कुमार देसाय, ह्या कुंकळ्ळे मतदारसंघाचो एक मतदार. कुंकळ्ळे हो इतिहासीक म्हत्व आशिल्लो गांव. एका वाटेन कदंबकालीन राजधानी आशिल्लो चांदोर गांव आसा आनी ज्या गांवांत पयलो रिवोल्ट जालो 1587 सालांत तो कुंकळ्ळे गांव. हो इतिहास पयलीं म्हजी एक मागणी म्हळ्यार हो इतिहास रायट करचो, पाठ्यपुस्तकांत घालचो. ह्या खातीर कुंकळच्यान आमी कितलींशींच वर्सां बोवाळ मारतात, पूण केदान म्हणपाक जाता पयलींच्याय सरकाराक तें शक्य जालें ना. आनीक जो राष्ट्रवादीचो म्हण आपूण राष्ट्रवाद म्हण मिरवयता त्या भाजपाकय तें शक्य जालें ना. हांव जरी खंयच्याय पक्षा कडेन संबंदीत ना, जर आमकां ह्या कुंकळ्ळे मतदारसंघाक चड म्हत्वाच्यो गजाली म्हणल्यार पयलें शिक्षण. ह्या क्षेत्रांत काम करपाक खूब वावर आसा. दुसरें जे पोल्युशन आतां जायत लोक उलयला त्या क्षेत्राक कार्य करपाची गरज आसा. आनी तिसरें म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध करपाक. जे एस्पिरंट आजून पासून जाहीर जालात ह्या मतदारसंघाक फुडें सरलात आपूण आमदार जावपाची हावेस घेवन, प्रत्येक जाण बरो आसा, एका परस एक बरो आसा. पूण ज्यो मुळाव्यो गरजो आसा त्यो पळोवपाक जाय. भारतीय जनता पक्ष मोठ्या अभिमानान सांगता की NIT सारको प्रोजेक्ट तेमी हांगा हाडलो. पूण जेन्ना NIT सारको प्रकल्प हाडटात तेन्ना त्या NITक वचपा सारकी आमची इश्कोला कडेन जी नर्सरीज म्हणटा ताका आमी, ती इश्कोलां तयार आसा काय कितें हें पळोवपाक जाय. ही इश्कोलांची जी बांदणी आसा, तूं जर प्रत्येक स्कुलाक गेलो, हायर सेकंडरीक गेलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका ना. आमी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करतात, बरे तरेची लॅबॉरेटरी ना, लायब्ररी ना. हांगा जर एक इश्कोलाक बरो कार्यक्रम करतलो जाल्यार एक हॉल ना. जर भुरग्यांक फाल्यां स्पोर्ट्स करतलो जाल्यार एक ग्रावंड ना. जाल्यार जेन्ना एक वाटेन NIT सारके AC ऑडिटोरियम आशिल्लें इन्स्टिट्युशन आसतलें आनी दुसऱ्या वाटेन आमी अशा रस्त्यार प्रोग्राम करपाची इश्कोलां आसतलीं, जाल्यार ताजो खरें फायदो जातलो काय कितें, हो पयलो प्रश्न. त्या खातीर हे आमचे फुडें इलेक्ट येतले ते आमदार कितें करतले हाजेर ताणें जाहीरपणान सांगूंक जाय. दुसरो, जे पोल्युशन जाता, जे सगळ्यांक खबर आसा, मनोहर पर्रीकर जो आमचो संरक्षण मंत्री आहा ताणें जाहीर सभेत सांगलें की हांगा कोबॉल्ट नांवाचो एक असो गॅस तयार जाता जाका लागून कॅन्सर सारकें दुयेंस जावपाक शकता. ताणें सांगलें. पूण तांचो सरकार आतां 5 वर्सां आसा. हें बंद करपा खातीर कितें केलें हो प्रश्न आसा. ताणें न्ही, पयलींच्याय सरकारांनी कांय करूं ना. काँग्रेस सरकार म्हण भांगराचो न्ही, ताणेंय कांय करूंक ना. ताणें वायट पोल्युटेड इंडस्ट्री हाडल्यो, वेगवेगळ्यो पोल्युटेड इंडस्ट्री हाडल्यो, वीज भक्षक कारखाने हाडले आनी ह्या सरकारान, आतांच्या सरकारान फिश मिल्स प्लांट हाडले. दोनी जबाबदार आसा तितलेच, कोण सांगता ना हांगा. तिसरी गजाल, आमकां एम्प्लॉयमेंट हांगा गरजेचें आसा. भुरग्यांक जर एक घर जशें आपाच्या कार्यकर्त्यान म्हणलें, एक घर जर खुशालकाय जालें ना जाल्यार हो सगळो जो डेव्हलपमेंट म्हणून आमी छाती ठोकता तो फुकट. त्या खातीर घराक एक रोटी रोजी पावपा खातीर कितें तरी करपाक जाय. आनी नेक्स्ट म्हणल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणाक मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, तेजेर एक थांबोवपाक खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हजे एकच मागणी, जो आमदार म्हणून उबे रावतले ताणें जाहीर सांगचें वी आर अगेन्स्ट पोल्युशन आनी आपूण पोल्युशना खातीर कितें करतलो हें ताणें सांगचें मतदारांक, आनी तें आयकूनच मतदारांनी आपलो निर्णय घेवचो. एक NIT सारको आमी होलिस्टीक डेव्हलप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडून हें करता, बट तसोच डेव्हलपमेंट आमच्या ग्रासरूट लेवलांतल्यान कित्याक जायना आनी तशें आमी सस्टेनेबल कित्याक करिना. इज अ व्हेरी वॅलीड पॉयंट. ओके, म्हजें नांव कबीर मोरायस आनी हांव कुंकळकार. थोडे जाण ओळखता आसता म्हाका. एज मिस्टर कोपरे सेड that what is development? If the citizen or an individual is not developed within himself or herself, then there is no point in having big infrastructures. For example, I am very much concerned about the cleanliness, the garbage. I've just seen 5 minutes before this started, a child just throwing a piece of bottle outside. So the basic thing is the education. The children need to be educated
आतां ती जाणटेल्यांक सांगिल्लें जाल्यार ते म्हणटले आमी अशें करीत तेले तेंगे रोगता आहा तें. So it's no point in telling them. You can tell them, you can let them know that what you're doing is wrong, but the main thing is education with the proper infrastructure, schools, organizations, NGOs, whatever. This is more important. Now, for example, what I'm saying is, now Prudent Media has come up with this program here. I really appreciate. But do not edit what I'm saying next. Where is your dustbin which you provided here? You have served now snacks and all these things. Dustbin here? No. So this is, you have to provide a dustbin when you supply some snacks or something. There will be definitely some garbage generated. The other day, Our Lady of Health School was having some function over there. I went and met the principal. All the children scattered all the these fruity papers and all these things and made a big mess over there. So I said, this is the education what you are providing to children. They are the future. And then we have no point in talking about development if our children are not educated in the right way or they are given the right direction. As he said, you must have noticed I left this room to give importance to my child. She's 2 years old and I had to collect her report. So that is the responsibility. As parents, they have to give time for their children, because if we divert these responsibilities and attention, then the children turn into criminals and they get away from this, living in a society where you can live in a better place. For example, we had a community living during my time. I don't see this subject in the schools also. So it's all gone. So the basics for the children or the education infrastructure is not there. So how will the place develop? How will Kunkoli develop? All industry gaile, all college bandilyo, the toilets are not clean. So what is the point in development when things are not maintained properly? And we are going in the wrong direction. You need a curriculum which has all these things incorporated, so the next generation will not debate the similar issues. It will be something else towards the development. I believe that is what you want to make the point. Hi, I'm Denzel Tavares. I'm from Kunkoli. I feel we have a lot of issues, and the only way that these issues can be addressed is if this position is given to a person who is from this place, who understands the pulse of Kunkoli. We have a lot of pollution issues happening over here, a lot of garbage issues, a lot of stray cattle issues, and various other issues that my colleagues have already mentioned. If we don't have a person from this constituency who understands the pulse, then we are going nowhere. I know of a person called Mervyn D'Souza who has been a social service activist for the last 32 years. And I have seen the way he has worked, and he has understood the people's needs and the pulse of the people. I feel that a candidate such as him would be ideal for this place. Thank you. ओके, डेफिनेटली लॉट मेनी मुद्दे आयले. म्हाका खूब इंटरेस्टिंग गजाली हांगासर कळ्ळी. इज ऑब्वियसली चांदोर सारकें एक हेरिटेज सायट तुमी जो मेन्शन केलें, ताका एक हेरिटेज टुरिजम जर इनकॉपरेट करता, मे बी GTDC करता, गोवा टुरिजम करता जाल्यार तें थंयसर इनकॉपरेट करपाक जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेट आसलेच म्हणून जायना, ताका सस्टेनेबिलिटी आसपाक जाय, बिकॉज यू नीड पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर एटलिस्ट त्या वाठारांतले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक थंयसर ते इनकॉपरेट जावंक जाय आनी तांचो डेवलपमेंट जावपाक जाय. परत इंडस्ट्री आसली जाल्यार ती पोल्युटेड इंडस्ट्री आसची न्ही. कोणें म्हटलें हांगासर की आदल्या आमदारानूय तेच केलें, ताच्या फुडल्या आमदारूय आतां तेच करता, आनी ताच्या फुडें आमकां कांय दिसना कितें जातलें तें. डेवलपमेंट आसचो, कोणें तरी बरें डेफिनेशन दिवलें डेवलपमेंटाचें. कितें डेवलपमेंट? कलवर्ट आनी गटारां बांदप इज डेवलपमेंट इज नॉट. आय थिंक हे गटारां बांदप आनी बारीक सारीक जे डेवलपमेंट आसा आमी हे पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लेवल मेरेन दवरूंक जाय. ताच्या वयर जेन्ना आमी डिस्कशन करता, जेन्ना आमी आमदाराचें डिस्कशन करता, आय थिंक तेन्ना विजन आमी डिस्कस करपाक जाय. ते मागीर आतांचो आमदार आसूं, आदलो आमदार आसूं, किंवा भावी कोण आमदार जातलो तो आसूं, बट वेन यू हॅव अ विजन, आय थिंक यू शूड बी वर्किंग टुवर्ड्स इट. आनी म्हाका एक इंट्रस्टिंग बरी गजाल कळ्ळी की हो जेन्ना प्रोग्राम आमी करता तेन्ना इतके जाण आमी मेळटा आनी आमी डिबेट करता, आमी डिस्कस करता. आय विश की हे डिस्कशन प्रत्येक म्हयन्यान किंवा प्रत्येक 6 म्हयन्यान किंवा प्रत्येक वर्सान तरी आसचें, सो दॅट 5 वर्सान तुमी तुमच्या आमदाराक अकावंटेबल धरता. हांवें ताका मत मारला आनी तो जिखला इज अ डिफरंट केस, ऑर हांवें ताका मत मारूंक ना इज अ डिफरंट केस. बट आय थिंक जेन्ना तो जिखता तेन्ना तो म्हाजो आमदार आसता, तो मागीर तो रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, इंडिपेंडंट किंवा इंडिविज्युअल आसता. आय थिंक दीस इज अ व्हेरी वॅलीड पॉयंट दॅट इज हें. आनी अशेंच जेन्ना
म्हाका दिसता प्रुडंटान इनिशिएटीव घेवची न्ही, तुमी इनिशिएटीव घेवची, प्रत्येक मतदारसंघान ही इनिशिएटीव घेवची आनी प्रत्येक 6 म्हयन्यान किंवा वर्सान ताजें ऑडिट करचें. अशेंच आमी वेगळ्या मतदारसंघान मेळ्या वेगळे मतदाराचे इश्यूज घेवन वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता की आतां आसा एकूच विश्वास 2017च्या निवडणुकीन करुया एक नवो ध्यास, करूंक लावया भावी आमदारांक मतदारसंघाची सेवा आनी फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा.